मिकी पाशेको हांचेर कसिनोच्या कर्मचाऱ्यांक धमकी दिल्ले प्रकरणात आशिल्ल्या आरोपांतल्यान मडगांवच्या पयलो वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयान पुरावे नाशिल्ल्याच्या कारणान तांकां आरोप मुक्त केल्यात. आमदार पाशेको हांच्या वतीन ॲडव्होकेट श्रीकांत नायक हांणी काम पळयल्लें. न्यायालयांत सादर केल्ल्या कागदपत्रांनुसार माजोर्डा हांगासरल्या कसिनो ट्रेजर्साच्या कर्मचाऱ्यांक धमकी दिल्ल्याचो आरोप संशयीत आमदार पाशेको आनी मॅथ्यू दिनीज हांचेर आशिल्लो. According to me, the order passed is just in proper order. Now, what was argued is there is no substance in the case at all. The same has been upheld because there should be some evidence so that the accused can be tried with. Overall, on the other side, we have produced some document where the same witnesses say that he is not at all involved. That means it is a direct plot against Mickey, nothing else. That they wanted to frame him, put him in some criminal act so that his name gets tarnished. न्यायालयात सादर केल्ल्या कागदपत्रांनुसार माजोर्डा हांगासरल्या कसिनो ट्रेजर्साच्या कर्मचाऱ्यांक धमकी दिल्ल्याचो आरोप संशयीत आमदार पाशेको आनी मॅथ्यू दिनीज हांचेर आरोप आशिल्लो. संशयीत आरोपी मॅथ्यू दिनीज हांणी कसिनोचे सरवेवस्थापक जेराल्ड फर्नांडीस हांच्या गळ्याक धरून जिवे मारपाची धमकी दिल्ल्याचो आरोप आशिल्लो. ह्या प्रकरणात 18 जुलय 2009 कोलवा पुलीस स्थानकात गुन्हो दाखल जाल्लो. सोमारा न्यायालयांत ह्या प्रकरणाक फावो ते पुरावे नाशिल्ल्याच्या कारणान न्यायालयान आरोपी पाशेकोक तांचेर आशिल्ल्या आरोपांतल्यान मुक्त करपाचो आदेश दिलो. Understood before the order also because there is no circumstance in this case. Therefore, it's like basically wasting my time and back and forth coming and it comes as a relief to you. Well, it's not relief as such, but it was understood. No, there was no circumstances in this case at all.